नमस्कार, गोमतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजय रांजणकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। केरळांत पावसाचो सांवार दोंगराचे पालसण कोसळून 101 जाणांक मरण, 128 जाण जखमी जाल्यार शेकड्यांनी लोक मातयेचे राशी खाला उरल्यात आडकून। लोकांक वाटोवपाचें काम झुजा पावंड्यार सुरू। विधानसभेत आपलो कला अकादमीचो मुद्दो मंत्र्याच्या हस्तक्षेपाक लागून जाला उण्या दर्जाचें काम। आमदार विजय सरदेसायचो आरोप, कलाकारांची मतां जाणून घेवन करपाक लायता बदल, मुख्यमंत्र्याचें आश्वासन। गोंयांतल्या बेकायदेशीर कसिनोंचेर करता कारवाय, एका वर्सा भितर वसूल करता थकबाकी, होर्डिंग्सांचेरूय घालता बंदी, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचें विधानसभेत आश्वासन। सोऱ्याच्या विशयावेल्यान विधानसभेत रंगली चर्चा। भोवतेक आमदारांची एक्सायज ड्युटी कमी करपाची मागणी, जाल्यार कांय जाण म्हणटात सोऱ्याचेरूच घालात बंदी। मुंबयच्यो कुडी साल्वार करपाक तारवट्यांक करता कायदेशीर मजत, मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचें विधानसभेत आश्वासन। आमदार एल्टन डिकॉस्टान विचारिल्लो प्रश्न। पॅरीस ऑलिंपिकांत भारताक दुसरें पदक फावो। शुटिंगेंत मनु भाकर आनी सरबजोत सिंग हांकां जोडयेची कमाल, एकाच ऑलिंपिकांत 2 पदकां जिखपी मनु थारली पयली भारतीय खेळगडी। आतां खबरो विस्तारांत। कला अकादमीच्या कामांत कितें बदल जाय आसत जाल्यार कलाकारांची मतां जाणून घेवन करपाक लायता। ते भायर चार्ल्स कोरिये फावंडेशनाचें मत विचारांत घेवन गरजेचे बदल करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिलें। कला अकादमीच्या नूतनीकरणाचेर आतां मेरेन 42 कोटी रुपया फारीक केल्यात आनी उरिल्ले 7 कोटी रुपया फारीक करप उरिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें। कला अकादमीच्या कामात कला संस्कृती मंत्र्यान हस्तक्षेप केला, परिणामी कला अकादमीच्या कामाचो दर्जो उणो जाल्ल्याचें विजय सरदेसायान सांगलें। हाचेर चवकशी करपा खातीर हाऊस कमिटी नेमपाची मागणी विजयान केली, जाल्यार कलाकारांची एक समिती नेमता। तशेंच कला अकादमीच्या कामा बद्दल त्रिसदस्यीय समितीचो अहवाल आयले उपरांत फुडल्या सत्रांत मांडटा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। बरें स्पीकर सर, आतां एक प्रश्न आहा, ही डिसिजन फायनल कोण घेतालो? ही चेंज करूंक जाय। आतां हांवें सांगलें हें धवें आहा तें काळें करचें, हें कोणें डिसिजन घेतलें? हें कन्सल्टंटान घेवना। कन्सल्टंट म्हणटा तुमी फारीक केल्लो मनीस, मुखेलमंत्र्यान घेतलें काय आर्ट एंड कल्चर मंत्र्यान घेतलें? कोणें घेतलें? ना कित्याक म्हजे कडेन मिनिट्स आहा, हांव तुका वाचून दाखयतां, तूं सांग म्हाका तुजी आन्सर। ना सांग स्पीकर सर, हाजे चेंज हेजे जे होल डिसिजन जे आसा पळय न्ही, ही ताजी कमिटी जी आहा पळय न्हू, हे कन्सल्टंट आसतलो आर्ट एंड कल्चर चेअरमॅन ऑफ दॅट कला अकादमी आनी तांची बॉडी हांच्या भितर ठरोवन घेतलेलें डिसिजन। काम जे आहा पळय न्ही, हे 50 कोटीचे 42 करोड रुपीज ताका पेड केला। अजूनय हांव सांगता, ओके, सो 42 करोड म्हळ्यार कांय न्ही। आनी हे पळय ना आनी तुका हांवें 42 करोडचें काम स्ट्रक्चरली कशें जालां ताच्या खातीर कितें केला, सर्टिफाय कोणी केला काम, हेंय तुका सांगलां। बरें, एक मिनिट, आतां म्हाका अश्युरन्स दी स्पीकर सर की सिन्स तूं जाणा डिफेक्ट आसा, तूं म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर रिपेर करतलो, डिफेक्ट जावपाक हांवें तुका सांगलें की तुज्या मंत्र्यान डिसिजनां घेतल्या। सुदीन ढवळेकर ताका आनी कितें सांगूंक शकता? हाऊस कमिटी कर टू गो इन टू दीस कला अकादमी। हे सगळे म्हणजे IIT मुंबईन त्याच्या उपरांत रिपोर्ट्स दिला, रायट्स कन्सल्टंटान दिला आनी ऑलरेडी कमिटी जी आमी अपॉयंट केल्या ती कमिटी तेजो प्रत्येक रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटी घातलेली आहा। तो बारीक तेजे रिपोर्ट्स कितें आहा तेचे 3 फावटी इन्स्पेक्शन जालें, फायनल रिपोर्ट तेजो येवपाचो उरला। तेजो फायनल रिपोर्ट येयल्या उपरांत फुडले फावटी फुडल्या असेंब्लीन हावजान दवरता तो टोटल रिपोर्ट 3 मेंबर कमिटीचो। हाऊस आतां इतलें उलयला मरे, हाऊस कमिटी कित्याक करना तूं? स्पीकर सर, हांवें सांगलें स्पीकर सर, आमकांय कला अकादमीचें पडलां, तुमकांय पडलां, हाऊस कमिटी कित्याक नाका? हांवें जेन्ना सांगलें की हांव कलाकारांची वेगळी कमिटी काडटा, आता हाऊसातले मेंबर काय कलाकार कलाकाराची केन्ना? कला अकादमीत जाल्ल्या बाबत दर्जाच्या कामा खातीर FIR नोंद करपाची मागणी वेंझीन केली। भौशीक बांदकाम आनी कलाकारांक घेवन पळोवणी करपाक गेल्ले कडेन BOQ म्हळ्यार बिल ऑफ क्वॉन्टिटीचो ताळमेळ बसना। उण्या दर्जाची यंत्रणा कला अकादमीत बसयल्ल्यान कलाकारांक त्रास जाता अशें युरीचें म्हणणें। हाचेर कलाकारांची समिती नेमून चवकशी करता अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। स्पीकर सर, हे सगळे 42 करोडाचे सब स्टँडर्ड वर्क सगळे एग्री जाले। सो हेजे तुमकां दिसना एक FIR जावपा जाय दिसना तुमकां? स्टेजीचो जो क्वॉलिटी ऑफ वूड
that is substandard. Improper lighting, जे carpet गायला is also substandard. Power supply चे त्रास जाता. Fire safety थिंगा उज पेटल्यार ओसपा वयर जाग सारकना धाकटान. ऐकून घे न्ही. स्पीकर सर, हाजेर हांव ताका समप करतना एकूच सांगता की तेणी काही सजेशन्स दिल्या ती हांव आमच्या टेक्निकल टिमी कडेन दिता आणि त्यांनी सजेशन्स जी दिल्ली आहा पळय ती कलाकारांची जी कमिटी काडटा आणि त्यांच्यानी जी सजेशन्स दिता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत चलपी बेकायदेशीर कसिनो एका वर्सा भितर बंद उडयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलें. राज्याक येणावळ येना जाल्यार आमकां अशे तरेचे कसिनो नाका अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. दुसरे वटेन श्रीलंकेच्या कसिनोंचे होर्डिंग्सूय काडपाक लायता. कसिनो कडल्यान 349 कोटींची थकबाकी वसूल करपाक लायता अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. कझिनो कडल्यान येवपी थकबाकी फुडल्या एका वर्सा भितर वसूल करपाक लायता. थकबाकी वसूल जाली ना जाल्यार तांची मालमत्ता जप्त करपाक सांगता म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. कॅझिनोच्या विशयाचेर विजय सरदेसाय, युरी आलेमाव, वेन्झी विएगस, एल्टन डिकोस्टा आनी हेरांनी उलोवप केलें. सो स्पीकर सर, विकसीत भारत म्हणून जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना व्यसन मुक्त भारतूय बी आसा काय ना आमचे तकलेन हें आमी मातशें चिंतूंक जाय. ही स्लॉट मशिनां स्पीकर सर असेंब्ली आसतना बंद जातात. असेंब्ली सोंपली की ना दुसरे दिसा फूल फोर्सान ती परती सुरवात जाता आनी ती सगळ्या कडेन जाता. ती गोंयभर आसा स्पीकर सर. म्हजे मतदारसंघात आहा ना, म्हजे मतदारसंघात आहा. म्हज्यान बंद करूंक जायना. तुमच्यान तें बंद करूंक जालें तुमकां तुमी स्पीकर सर एक सुद्दां ना. तें म्हाका बंद करूंक जाय पूण म्हज्यान बंद करूंक जायना हें हांव सांगूंक सोदता स्पीकर सर. हें मुखेलमंत्र्याकूय खबर आहा पुणून हांव नकळतो कितें करतलो आनी कितें तें. पूण दीस इज एन इश्यू की भायले कजिनोज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 12 ऑफ द गोवा दमन एंड दीव गॅम्बलिंग एक्ट हे येवन गोंयांत एडवर्टायज करतात आनी हो होर्डिंग बिंदास हातून तुका कांय फायदो ना. सरकाराक कांय मेळना हातून. सो स्पीकर सर, सरकाराक कांय मेळना पूण कोणाक कितें तरी मेळटा नाजाल्यार हें जाता कशें. सो हांव स्पीकर सर पयलो क्वेश्चन घालता की तूं हें केन्ना काडटलो. अहो काडटलो जाल्यार केन्ना काडटलो. नाव मुखेलमंत्रीन सांगला एक वर्सा भितर आपण कोतमू. हे चोयल्यार तुगे आन्सर रिकवरी अंडर प्रोसेस, रिकवरी अंडर आतां 4 वर्सां लागोली. मीन्स 4 years you were not trying to do it. How will you say that within 1 year you are assuring that this 349 crores point 89 you were not able to do it, or your government was not able to do it for the last 4-5 years? Within 1 year, tell us how and why this was not recovered for 4-5 years before. What is the process of all this? Tu an sangota ek varsa bhitor apun kotmo. Sama still operating. Why? What is the mechanism? Ek varsa mode tuko kit mechanism and why you failed in the past? आमकां रेव्हेन्यू घेवपाक जाय, आमकां युथा सांबाळपाक जाय. स्पीकर सर, हांवें रेव्हेन्यू फॉरगेट अबाउट द रेव्हेन्यू. यूथ इज इम्पॉर्टंट. विदाउट कॅसिनो घालिनासतर डायरेक्टली वेबसायट आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी जी आहा फायनल जावपाची आसा. एडवर्टायझींग पॉलिसी आमची फायनलायज जावंक ना. बट खंयसरूच कॅसिनो मेन्शन करिनासतर ते वेबसायट जी आसा पळय आपली www सकयल घालून इट इज अ कॅसिनो म्हणून हांगा मेन्शन करता आनी ते एडवर्टायज करता. ही जी लक्षांत आयली ताज्या उपरांत ती जी होर्डिंग्स आमी बंद करीत आसा, डायरेक्टली जो एडवर्टायजमेंट करता ताका ती क्लोज करपाक लायला. ताजेर लिगल ओपिनियन घेतला, ताजेर केसी रजिस्टर्ड करतलो हांव. आनी अशा पद्दतीचे इल्लिगल म्हणजे ज्यांचे श्रीलंकेक कॅसिनो आसा हांगासर जे ऑनलायन गेमींग करूंक सोदता तेजे एकूय होर्डिंग्स हे गोंयांत चलोवंक दिवचे ना. हांगासर स्टेटीक रेव्हेन्यू कसलोच मेळना जाल्यार आमकां कांयच चल्लेलें नाका. सर बेटफेअर, महादेव ॲप अशें हांगाच्यान मडगांवच्यान हांव जर फातोर्डा वता कितलींच होर्डिंगां. हें पळय ऑनलायन गेमींग इज कन्सिडर्ड इलिगल. तुमचे GST कावन्सिलान आनी फायनान्स मिनिस्ट्री डजंट अलाव ऑनलायन गेमींग. इट इज एन इलिगल एक्टिविटी. हाऊ इज इट एडवर्टायज्ड इन गोवा? सर, हांवें परत सांगलें आमची एडवर्टायझींग पॉलिसी फायनल जावंक नासल्या कारणान त्याची ऑपॉर्च्युनिटी घेवन बऱ्याच पद्दतीचे अशे एडवर्टायजमेंट होर्डिंग्स वेगवेगळे एडवर्टायजमेंट करूंक आसा म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी हांवें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक एका दोगांयकू ती होर्डिंग्स कोणाची आनी एडवर्टायजमेंट कोणी केल्या आनी इल्लिगल जितकी आसा तिकी फर्स्ट फेजीस आमी क्लोज करतले, ना जाल्यार ताका ती मोडून उडोवंक लायता सरळ. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मंगळारा विधानसभेन सोऱ्याच्या विशयावेल्यान बरीच व्हडली चर्चा रंगली. कांय आमदारांच्या कोतान सोरो जिवाक बरो जाल्यार कांय जाण म्हणटात सोऱ्याचेर बंदी घालपाक जाय. तशेंच गोंय हे पर्यटक राज्य आशिल्ल्यान सोऱ्यावेली एक्सायज ड्युटी कमी करपाची मागणी कांय आमदारांनी केली. मंगळारा विधानसभेत सोऱ्याचो विशय बरोच गाजलो. पेडण्या तालुक्यांत जाल्ल्या घोटाळ्यांत अबकारी खात्याचो कर्मचारी दोशी थारिल्लो. ते उपरांत ताणें 27 लाख रुपया हाडून जमा केल्ले. सामान्य कर्मचाऱ्या कडेन इतली व्हडली रक्कम कशी आयली हाची चवकशी करची
म्हूण आमदार कार्लोस फेरेरान मागणी केली. गोंय एक वेडिंग डेस्टिनेशन, मात पर्यटक सोरो भायल्यान घेवन येतात. ते खातीर सोऱ्याचो दर उणो करचो म्हूण विजय सरदेसायान मागणी केल्या. Camp which had taken place, Honourable Speaker, you will remember the Perne matter, where there was a person who was taking department's money by giving fake receipts. Apparently, the Chief Minister has made a statement some days back that you will recovered more than 27 lakhs from him. But I don't think that एक याद दवरूं जाय, चोर तो चोर. एक पाटी चोरलो आनी तेणी मागणी पोरो दिली जाल्यार तेगे हें जायना, तो चोरूच तो. So why I'm saying, recovering of the money is one part of it. But my little question I have, a person of the level of an UDC, how does he have 27 lakhs to make that payment to you in such short time? I am very shocked, and I think the government should look into his sources of income and find out whether he has got something else, some other business running which is not being disclosed, or he has got some other hidden assets from where he's sourced out this money. 27 lakhs, if you tell me to pay it overnight, I will have problem. गोंयान सोरो सवाय जावंक शकता. बाब निलेश काब्रालान हें म्हणलां म्हणून हांवें आत्तां वाचलां खंय तरी. स्पीकर सर, एक इशू आहा की गोंयान सोरो गुडगांवचे परस बरो हें आमी कशें तरी दाखोवंक जाय. नाजाल्यार वेडिंग डेस्टिनेशन कितें तें कहलें तें डेस्टिनेशन वेडिंग ही करपाक सगळे आमी हांगा येतात आनी बाटल्यो थंयच्यान घेवन येतात. हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर? सो आनी हें कित्याक जाता? बिकॉज हरियाणा हॅज द सेम scrap liquor policy as Delhi, where they say you give me 10 crores for one license, तू कशेंय विकते. and then हरियाणाचे जे कोण सोरेकार आहात ते सगळे स्टेटीनी ते सोरो धुकलूंक लागतात आनी तो सोरो मागीर सगळ्या कडेन पावता. सो वी हॅव अ डेस्टिनेशन वेडिंग डेस्टिनेशन इन गोवा, बट लिकर कम्स फ्रॉम आउटसायड. स्पीकर सर, हाजे खातीर म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी देर इज, आय फील 100% स्कोप फॉर रिड्युसिंग एक्सायज ड्युटी ऑन लिकर. स्विगी आणि झोमॅटो वरवीं सोरो विक्री करपाक दिवची न्हू म्हूण आमदार डिलायला लोबो आणि आलेक्स रेजिनाल्डान मागणी केल्या. जाल्यार गोंयांत सोऱ्याचेर बंदी घालपाची मागणी आमदार प्रेमेन शेटान केली. गोंयाक पर्यटन राज्य म्हूण वळखतात, देखून राज्यांत सोऱ्याचें मोल उणें करपाक जाय. व्हड ब्रँड हेर राज्यांनी गोंया परस उण्या दरात विकतात. हाचो परिणाम गोंयच्या अर्थवेवस्थेचेर जाता. देखून सरकारान सोऱ्याचें मोल उणें करचें म्हूण आमदार निलेश काब्रालान मागणी केल्या. लिकर लायसन्सीस आर नॉट सबलिस्ड. आमी कितलेच पळयतात हे आमचे लिकर लायसन्स आमच्या गोंयकारांक म्हणून दिल्ले बिझनेस करपाक, बट दे सबलेट एंड देर आर somebody some non-Goan who is carrying on the business there. So regular and surprise checks have to be done every now and then. आमी एक आर्टिकल वाचलेले इकॉनॉमिक्स टाइम की जशे स्विगी आणि झोमॅटो आमच्या घरांनी सप्लाय करता तोहेच लिकरूय सप्लाय जावपाची अपेक्षा. आय मीन देर इज अ पॉसिबिलिटी that liquor also will be supplied. It's in the economic times. I'm sure our Honorable CM will see to it that this supply of liquor through Swiggy and Zomato will not be allowed in a state like Goa. सोरो घेवन विकतात आनी तांकां 12-1 पर्यंत तेजे चालूच आसता. पण हेजेर खंय तरी आमच्या डिपार्टमेंटान कंट्रोल दवरपाची गरज आसा स्पीकर सर. आज अल्कोहोलिजम इतलें वाडलेलें आसा, तरणाटे भुरगे आयज आमचे मरतात आनी हेजो कारण म्हणजे चड वायड स्प्रेड आमचे कन्जम्पशन यूज जाता आमच्या गोंयांत. हांव मागता सरकारा कडेन हेजेर खंय तरी नियंत्रण उरपाक जायो. आमच्या भारत देशांत 4 अशीं राज्यां आसा ज्या राज्यांनी अल्कोहोल यूज ऑफ अल्कोहोल कंप्लीट बंद आसा, तशी युनियन टेरिटरी आसा. अशा तरेन आमचो जर विकसीत भारत जावपाक जायो जाल्यार विकसीत गोंय करता आसतना म्हाजें एक सजेशन आसतलें स्पीकर सर की अल्कोहोल कन्जम्पशन इन गोवा शूड बी बॅन्ड. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या तारवट्यांक तांच्यो मुंबयच्यो कुडी साल्वार करपाक तांकां कायदेशीर मजत करपाचें उतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिलें. केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान हे विशीं विधानसभेंत प्रश्न विचारिल्लो. केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान मुंबयतल्या गोंयकारांच्या कुडींचो प्रस्न विधानसभेत मांडिल्लो. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें तारवट्यांक निवेदन दिवनी आपूण ह्या लढ्यात तांकां कायदेशीर मजत करता खंय. पळयात.
fear and anxiety in the minds of seafarers community from Goa, whose village clubs could in Mumbai such as Dobitala, Chirabazar, Princely Estates and Mazagon are verge of collapse. Builders are attempting to take over these residential clubs. What action will the government undertake to preserve and safeguard these heritage homes which are illegally encroached by builders? Speaker sir, the same zero hour kind last year काढले. No, Speaker sir, मासे दो एक मिनट घेता. Speaker sir, Chief Minister का assurance मागता because there are clubs now. Lately, 3 days पयली they are fighting for the last 10 years. इंगा देवसुआ आमगेल्या चिंचिनी इंगा एक clubs आम तेंगेले take over केला. Builder and whatever legal aspect they are doing. But please form. एक वर्ष कांयच जाल ना तुम्ही म्हाका assurance दिले last year. तांच्यांनी पर्सनली आमकां रिप्रेझेंटेशन दिवचें तांकां जी कितें मदत करपाक जाय गोंय सरकारा कडल्यान पळय ते लिगली आमी मदत करपाक तयार आहात. तांच्यांनी रिप्रेझेंटेशन येवनी आय लूक इनटू श्री विरेश बोरकर. मुंबईत आशिल्ल्यो 100 वर्सां पोरण्यो गोंयकारांच्यो कुडी आनी क्लबांची अवतिकाय जाल्या. गोंयकारांच्यो कुडी आशिल्ल्या बिल्डिंगांचेर आतां कांय बिल्डरांची नदरूय आसा. कांय बिल्डरांनी जाल्यार ह्या इमारतींचेर बेकायदेशीर पद्दतीन कब्जोय केला. ह्यो कुडी साल्वार करपाक गोंयचे तारवटी कायदेशीर लढाय लढटात ह्या विशयाचेर गोमंतक टीव्हीन उजवाड घातिल्लो. My name is Bernard Rivelo. I am secretary to the Club of Zanderkaris, which is based in Mumbai, Mazgaon 10. We bought the club building and the property along with St. Anthony Club, Joshua, in 1970. We are the owners of the club and the building and not the tenants. Both the clubs are more than 100 years old and are registered with the Charity Commissioner, Mumbai. This said property is fraudulently sold through forged power of attorney to someone called Sri Krishna Enterprises, whose owners are known as Firoz Alam Khan and Anand Babu Donushki. We are engaged in legal process to get our property back and restore our names in BMC records. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. केरळान पावसाचेर सावर आयला. पावसाक लागून मंगळारा सकाळी केरळांतल्या वायनाडान पालसणां कोसळपाची घडणूक घडल्या. तातूंत 101 जाणांक मरण आयलां तर शेकड्यांनी लोक मातयेचे राशी खाला आडकून उरिल्ल्याचो भंय आसा. NDRF आनी थळाव्या प्रशासनान लोकांक वाटावपाचें काम सुरू केलां. ही घडणूक मेपाड्डी वाठारांत घडल्या. हातूंत 7 भुरग्यांकूय मरण आयलां. मंगळारा मध्यान राती सुमार 2 वरांचेर मेपाड्डी वाठारांत पालसणां कोसळपाची पयली घडणूक घडली. उपरांत फांतोडेर 4 वरांचेर आनीक पालसणां कोसळ्ळी. हे दुर्घटणेंत जखमी जाल्ले 128 जाणांक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. पॅरिस ऑलिंपिकांत भारताच्या मनू भाकर आनी सरबजोत सिंग हांकां 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र संगीत नेमबाजी सर्तींत कांस्य पदक फावो जालें. मनू भाकर आनी सरबजोत सिंग ह्या जोडयेन दक्षिण कोरिये आड 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र संगीत नेमबाजी सर्तींत बरी कामगिरी करीत कांस्य पदक जिखलें. एकाच ऑलिंपिकांत 2 पदकां जिखपी मनू भाकर पयली भारतीय खेळगडी थारली. 28 जुलयाक भारताची मनू भाकर हिका बायलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारांत पयलें कांस्य पदक फावो जाल्लें. पॅरिस ऑलिंपिकांत भारताक वट्ट 2 कांस्य पदकां फावो जाल्या. रुमडामड दवल्ले पंचायत वाठारांतली कोयर समस्या सुटना. 8 दीस कोयर व्हरपाक कोण येनाशिल्ल्यान वासानूच घुसपुटूंक जाता म्हूण थळावे तिडकून पंचाक फोन मारता. पंच म्हणटा सरपंचाक 10 वेळा सांगले पूण कांयच कानामनार घेना. निमणे पंच विनायक वळवयकारान आयज सरपंचाच्या कॅबिनान हाडून कोयर उडयलो. पळयात.
पंचायतीन कितलो टायम जालो डे टू डे दिसान दीस आमचो कलेक्शन जाता गार्बेज कलेक्शन जाता. हेज्या पयलीं सर्वीस बरी मेळटाली पण आतां जेन्ना जे चालू जाला पळय कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना ही पंचायत जाल्या पळय तेन्नाच्यान ही सर्वीस सारकी रेग्युलरूच ना. एकदां 4 दीस येना, एकदां 6 दीस येना, केन्ना केन्ना 2 दीस येना. जेन्ना 1-2 दीस मनीस कोणी समजुपाक शकता जेन्ना 4-4, 8-8 दीस जेन्ना जाता पळय जेन्ना घरान कचरो जेन्ना साठोवन दवरता पळय तो मनशाक वासान कितें जाता. तुम्ही स्वताच पयला आसतलें आतां जेन्ना हांवें गार्बेज जेन्ना सरपंचाच्या कॅबिनान उडयली तेन्ना तुमच्यानूच रावपाक जालें ना. तुमी सगळे धांवले, आमचे पंचायतीचे स्टाफूय सगळे देंवले. पण हे लोक रावतले कशे? इन्फेक्शन जावपाक शकता, कसलें दुयेंस जावपाक शकता. लास्ट टायम जो गार्बेज स्पॉटीर थंय आमचो एक डेंग्यू खातीर 5 वर्सां भुरगो पिड्ड्यार जाल्लो बावडो. तो कारण कितें? हेच कलेक्शन सारकें जायनासलें आनी गार्बेज पॉयंटार 6 लेबर आसतले आमचे. 6 लेबरांचे फक्त 2 काम करता, सेग्रिगेट करपाक आनी तो डिस्पोज करपाचो कसो. लास्टाक लोक येता कचरो कलेक्शन जायना म्हणून रस्त्यार उडयता. रस्त्यार उडयतकूच मागीर ते जळारी जाता. मागीर लोक म्हणटा हे कितें रस्त्यार गार्बेज कळ्ळो. तो डेंग्यू जावन मरपाचो कारण हीच पंचायत. कारण हो कचरो जो दिसान दीस हे जे लेबर जे काम करना पळय हांवें सरपंचाक 10 वेळा सांगलें की बाबा लास्ट मिटिंगेक सुद्दां तेंची एक फायल येयल्ली. तेंच्यांनी कितें एप्लाय केल्लें सर्टिफिकेट जाय म्हणून तांकां सॅटिस्फॅक्टरी सर्टिफिकेट जाय म्हणून. हांवें ऑब्जेक्शन घातलें कारण सदांच तुमचो म्हटलें कलेक्शन जायना सारको जाल्यार तांकां सर्टिफिकेट कित्याक दिवपाक जाय ना. आमकां दुसरे कडेन काम मेळ्ळा खंय त्या खातीर खंय तांकां एप्लाय करपाक जाय. हांवें म्हटलें तांकां दिवपाची गरज ना, पयलीं काम करपा सारकें लाय. आमी पळयत आशिल्ले दिसान दीस लोक आमकां फोन करता आनी कंप्लेंट दिता बाबा आमचो गार्बेज कलेक्शन अजून जावना, कलेक्शन जावना. हांव फक्त एश्युरन्स दिता आयज जातलो फाल्यां जातलो. 5 दीस जाले सोंसले. आयज हांवें म्हाजो स्वता लेबर हाडलो, हांवें पे केला, कलेक्शन केलंय आनी हाडलो आनी पंचायतीच्या सरपंचाच्या कॅबिनान उडयलो. कारण लोकांक जे त्रास जाता पळय ते पंचांक आनी हांकां सरपंचाक कळपाची गरज आसा. कारण जर तर तांकां त्रास जायना न्ही जाल्यार तेय सुशेगाद रावता. कित्याक लोक 4 दीस बोवाळ मारतलो आनी विसरतलो हे इंटेन्शनान आसता आनी सोडून दिता आनी अशी 5 वर्सां काडटा. चलो फुडल्या टायमाक परत पयशे दिता आनी इलेक्ट जावन येता. पंचायतीन जर येतलो जाल्यार म्हाज्या हिसपान थरली काम करपाक जाल्यार येवचो नाजाल्यार येवपाचेच न्ही. कोलवा अंडरग्राउंड सिवेज पायपलायनीचे काम व्यवस्थित जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. रस्त्याच्या मदीं हे पंपिंग स्टेशन बांदलां. सध्या सिवरेजीचे आनी पावसाचे उदक रस्त्यार साचून उरिल्ल्यान ह्या रस्त्यान येरादारी करपी लोकांक बरोच त्रास जाता. तशेंच आतां मेरेन सुमार 500 जाण ह्या रस्त्यार निसरून पडल्यात. संबंदीत अधिकाऱ्यांक हाचे विशीं विचारल्यार तांचे कडेन जापोनात अशें थळावे सांगतात. काल ते सरपंच येयल्ले आनी तो डिप्युटी येयल्लो आनी ते प्लांटार ते मनीस येयल्ले. त्या मनशाक हांवें तेका विचारलें बाबा ही शिवेज तुमी खंय बांदिल्या. ते कडेन आन्सर ना कळ्ळो तुका न्हू. मागीर तांकां हांवें प्लॅन दाखयलो. हांवें म्हणलें तुमकां प्लॅन नासतना कितें कोन्न येयले काय ना आमी दुसरे पाट हाडले. हांवें म्हणलें तुमी कितें कोन्न येयले प्लॅन नासतना. मागीर ते म्हणलें सरपंचाक व्हा. हांवें म्हणलें सरपंचाक विचारलें सरपंच प्लॅन खंय आहा. आमी कितें हाडपा जाय काय म्हणटा. हांवें म्हणलें तुमी इन्स्पेक्शनाक कितें येताय म्हणजे मुको आहा प्लॅन. मागीर ताका हांवें प्लॅन दाखयलो आनी एज पर प्लॅन तुमकां हांव दाखयता हेजे ओपन करतली. तो तेमी एक्चुली तेमी सक्शन आहा पळय तो भायर दाखयलो आहा आनी आमी वर्सान मिटर्स ऑफ द रोड केला ना. हाल्या हेजेर डांबर कितून घातले पळय दोग 3 जावन पडले डिसोन केला असो तो भुरगो आसा. आनी तेका हांवें सांगलें हो 2015 स्टार्ट जाल्लो. हो म्हणलें हो रिजेक्टेड आनी आमगे थिंगा म्हणलें 3 पायटी म्हणलें हो पायपलायन काडल्या आनी आयकूंक आयल्या. तो म्हणलें हो प्लांट केन्ना जावपाना स्वेज कळ्ळें तुका. आनी हें म्हणलें उदक कितलें येता ताका आन्सर ना. हें पंपिंग स्टेशन बांदिल्लां. पंपिंग स्टेशन बांदिल्लें म्हूण ते सांगताय आनी थंय सगळीं हें केल्लें चांबर केल्लें मेटल प्लेट त्यो सगळ्यो घायल्या हिंगा आनी तेजेर लोक निसरण पडटाय सोडी खबर. पयलीं सद्याक हें पंपिंग तांगेलें स्टेशन लिकेज ओवरफ्लो इतलें उदक हे रस्त्यार जायन शेड जाला. शेड्याचें निसरण पडटाय चलोवंक जायना. दुसरे मोटरसायकलो मोटराक त्या सायडीन येताय अशें येनाय. कित्याक हेजें
प्लेट घायल्या त्यो सेफ्टी नाही स्लीप जायन मोटरसायकल सद्या मोटरसायकल पडटाय 5-6 जाण पडलाय म्हूण कंप्लेन आहा हिंगा आतां ते काळ येयल्ले तांकोले इंचाला इंजिनियरांकोले हेजे एक प्रॉब्लेम कितें आहा काय हेजे तुमको सोल्युशन कितें आहा काय ताका कसलें सोल्युशन ना आनी पंपिंग स्टेशन लिकेज जाता उदक भायर सोन वयता तें तुमी कितें कोताय आमी चलता गोंय त्या म्हणटाय भितर पंप बसयलो आहाय जेन्ना कनेक्शन दिल म्हणटरीच त्या म्हणटाय हें उदक अशें करून जावपा ना तें पंपिंग जातलें आनी प्लांटा वतले म्हणटाय ते आनी एक पंप बसयतले म्हणटाय ते तेका हांवें जालें परमनंटली बंद जातलें उदक वचपाचें आन्सर ना हांवें सांगलें म्हाका तुमी रिटर्न दिया हें खरें बंद जाता म्हूण कित्याक हाल्यां कनेक्शन दिलें म्हणटरी घाणी उदक येतलें हें तरी आतां रेन वॉटर फाल्यां घाणी उदक येतरी कितें जातलें हें ताका विचारलां हांवें तें येवपा ना म्हणटाय पूण बरोवन दिनाय मडगांव होलसेल नुस्तें बाजार संघटनेच्या वांगड्यांनी मंगळारा फातोर्डा पुलिशेक निवेदन पत्र सादर केलें बेकायदेशीर रितीन सोपो एकठांय करपी राहुल शानबाग हाचेर कारवाय करची तशेंच एसटीपीडीएच्या वांगडी सचिवाची बेगोबेग बदली करची अशी मागणी ह्या निवेदन पत्रांतल्यान संघटनेच्या वांगड्यांनी केल्या. मेंबर सेक्रेटरी सॅक जावपा जाय इमिडिएट डिसमीस करपा जाय आनी कोण कितें राहुल सुभाष म्हणटो तो फाल्यां दिसपा जायना ते मार्केटान आनी तो कसो तेगे एक पळयना पीडीएचे लोक येवन दी युनिफॉर्म घालून येवन दी पीडीएचे कोण ऑफिसर स्टाफ कोण आसा आमी पयशे दितले आमकां कांयच प्रॉब्लेम ना जे वराचे पयशे आसा ते दितलेच आनी रिटेल बसपाक आमी दिवचेच ना रिटेल फकत गोंयकाराचे 30-40 जाण बसपाक दिल्ले आसा पळय ते नीस गोंयकार ते रापणकार ते एडेवेले कोण गरीब आसा तांकां कांयच प्रॉब्लेम ना हरकत अरे तांकां काडून तूं ट्रका पोंदान बसयता आनी हेका लागून ते न्हय मनीस अरे खंयचे लोक पिकअपय करून येता सुमोन येता खंय कुडचोड्याचे हांगाचे थंयचे कुट्टाळीचे लोक थंय नुस्तें विकपाक बरें अरे गोंयचे हांगा मडगांवचे मेले बाणालिकार मेले तेंचे कडेन जायना काडपाक अरे तांकां चिखलान बस तेंचे कडेन दादागिरी करता आनी आमचे एडवांटेज म्हण कितें कर जाणटा तो म्हणटा ना मागीर वचून तांकां सांगता ते कोण गोंयकाराक इब्राहिमान सांगला तुमकां बसपाक दिना म्हण आमी तांकां सांगना ते 30-40 गोंयकारांक बसपाक दिवपाकूच जाय आनी हे भायर कोणाक तो 200 लोक 300 लोकां बसयता पळय ते काडपाकूच जाय तेणें आनी फाल्यांच्यान हे लागू आसतले आनी राहुल शानबागाक आमी पांय दवरपाक दिवपाना फाल्यां आनी आमी बॉन्सराज हाडटले फाल्यां जात ते जावं दी. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात.